हांव आनीक गजाल किशोर मुद्दाम विचारता आनीक इज अ व्हेरी आउटसायडर आनी इनसायडर न्ही आमी ओनली क्रिमिनल्सूच आउटसायडर आनी इनसायडर कित्याक पळोवया पुलीसूय पळोवया हा वाय ओनली अदर सायड ऑफ द आउटसायडर आनी इनसायडर पुलीसूय पळोवया न्ही सो आतां मॅक्झिमम तुगेले SP लेवलाचेर हायर लेवलाचेर तूं DIG IG DG सोडून दी बट SP लेवलाचेर तुगेले सगळे सद्याक IPS ऑफिसर आसात फाटली एक 4-5 वर्सां भितर एक अशी परंपरा सुरू जाल्या की ह्या सगळे पोस्टिंगाचेर IPS ऑफिसर घालप विज गोवा पुलिसांतले ऑफिसर तांकां गोंयची म्हायती आसा गोंय म्हळ्यार कितें तें खबर आसा गोंयचो समाज गोंयचो भोस म्हळ्यार कितें तें खबर आसा हाव आर यू लुकिंग एट दीस सो फाल्यां समजा गोंयचो ऑफिसर त्या SP लेवल पोझिशनाचेर जर उरलो गोंया भितर ज्यो ह्यो गजाली चल्ल्या ताजे विशीं तो चड सेन्सिटीव आसतलो काय तो चड घुस्पल्लो आसतलो काय IPS आसप बरें प्रमोद तूं व्हेरी इम्पॉर्टंट मुद्द्याचेर येयलो सामको इम्पॉर्टंट क्रिमिनलच कित्याक उलोवया आमी इनसायडर आउटसायडर पुलीसूय उलोवया तूं बारीक जर पळयशीत न्हू जाल्यार 2012 गोंयांत BJPचें गव्हर्मेंट येयलें 2014 केंद्रांत BJPचें गव्हर्मेंट येयलें म्हणजे आमी एक टायम अशी चर्चा करताली की गोंया खातीर आमी स्पेशल कॅडर काडया म्हणून BJPचें गव्हर्मेंट येयल्या उपरांत एडमिनिस्ट्रेशनान IAS ऑफिसराचो ज्या पद्दतीन दबदबो वाडपाक सुरवात जाली म्हणजे जे प्रॉमिनंट पोस्ट आसात ते सुद्दां IAS कडेन वचपाक जाले म्हणजे शिक्षण खात्याचो जो IAS ऑफिसर डायरेक्टर जाता जेका कोंकणी कळना जेका मराठी कळना स्थानीक लँग्वेजीचो कसलोच गंध ना तो शिक्षण खात्याचो संचालक अशा कलेक्टर इज अ पर्सन एटलिस्ट कलेक्टरान लोकां कडेन कम्युनिकेट तरी करपाक ताका भाशा कळपाक जाय त्या कलेक्टराक तुजी कोंकणी कळना मराठी कळना तुटकी फुटकी हिंदी कळटा तितकीच आनी तो कलेक्टर कितें वॉट इज द रोल ऑफ कलेक्टर सो अशें जाल्ल्या कारणान सर्वसामान्य लोकांचो आनी ह्या हाय ब्युरोक्रेसीचो संवाद हो एकदम तुटला आनी संवाद तुटल्या कारणान ग्रावंडाचेर कितें चलता पळय ते त्या ऑफिसराक कांयच खबर नासता आनी जेका खबर आसा तेच्या कडेन तेचेर एक्शन घेवपाचो प्लॅन ना एक जाली गजाल दुसरी आनी म्हत्वाची गजाल अशी लक्षात येयल्या की टुरिजम स्टेट आसल्या कारणान जे IAS ऑफिसर येतात हांगा तेंचे नाते तेंचे फ्रेंड सर्कल तेंचे नातेवाईक हे मोठ्या प्रमाणात गोंयांत येतात बिकॉज आमचो कुठे ऑफिसर आयज थंय ह्या सामानात दीज आर द पीपल हू वॉन्ट टू रियली एक्सप्लॉयट द टुरिजम ऑफ गोवा पण ते खंयच्याय फाल्यां क्लबान गेले कितें मस्ती केली कितें जालें भंगडकी हे ते लिपयतात अश्यो हजारांनी केशी आयज गोंयांत चल्ल्या दुसरी आनी एक म्हत्वाची आनी सिरियस गजाल ती म्हणजे दिल्ली ब्युरोक्रेसीन म्हणजे ह्या IAS IPS ऑफिसरांनी आयज टोटल आमचें एडमिनिस्ट्रेशन कॅप्चर केल्या कारणान नॉर्थ इंडियन जे लोक आसात रियल इस्टेट बिल्डर म्हण किंवा वेगवेगळ्या हॉटेल बिझनसांनी ज्या त्यांचो दबदबो आनी दादागिरी आयज इतकी वाडल्या की ते आयज तांकां मंत्र्यांक सुद्दां मेळपाची गरज ना दे आर डुईंग ऑल देअर डिलिंग्स थ्रू दीस IAS अँड IPS ऑफिसर हांव एक जर्नलिस्ट म्हणून व्हडल्या जबाबदारीन हे वक्तव्य करता आय नो द थिंग्स these people these IAS IPS officers are becoming dealers now in Goa हो मुद्दो आनी ह्या मुद्द्या खातीर आनी इतले तुगेलो किशोर खर उलयतलो म्हाका दिसलें नाशिल्लें बट म्हाका जाणीव आशिल्ली की हो मुद्दो आसा की क्रिमिनलच कित्याक बायल्यांनी भितरले म्हूण पळोवचें ज्या ऑफिसरांचेर जबाबदारी आहा ते धरपाची फाल्यां एक गोंयचे ऑफिसर जर आसत ताका जर चड दिसतलें की बाबा फाल्यां आपले भुरगे हांगाच आसात आपली फुडली पिळगी हांगाच आसा हें कितें चल्लां गोंया भितर हाजी लागणूक ह्या गोंयच्या ऑफिसरां चड आसतली काय भायल्यान आयिल्ल्या ऑफिसरां चड आसतली भितर दोन सायडी आसा प्रमोद नाव वॉट हॅपन्स इज किशोरान रेज केली ती एक टॉप लेवलाचेर ओके नाव वेन यू सी SP or ऑफिसर लेवल यू नो देर आर टू सायड्स ऑफ इट वन इज ह्या भायले आसा ते तांकां कांयच खबर आसना खरी पूण तांकां इन्फ्लुएन्स करपाक मातशें एक हें आसता एक डिफिकल्ट आसता गोवन आसा जाल्यार तो आमचोच मरे अरे तो मातशें पळय मरे आनी तशें करून सेटल करपाक जाता सो दॅट इज वन सायड ऑफ इट बट हॅविंग सेड दॅट हॅव वी अचिव्ड बेटर सक्सेस विथ आउटसायडर वर्सीस लोकल दॅट हॅज टू बी सीन कांयच दिसना कित्याक समटायम्स द डिसिजन्स वीच द पुलीस हॅव टेकन आर सो आय मीन आर सो हॉलो दॅट आमी चिंतूंक पडटा हें कितें चल्लां काय म्हणून लायक फॉर एग्जाम्पल आतां पळय फोगाटाचेर केसीचेर हें करतलो जाल्यार चवकशी करतलो जाल्यार द सेम पुलीस टीम इज इन्वेस्टिगेटींग द सेम एक्झिस्टींग टीम आतां तुका एक इन्वेस्टिगेशन करूंक जाय आशिल्लें जाल्यार ओवर वॉट इज हॅपन यू बाय डिफॉल्ट एनदर टीम शूड हॅव बीन टेकिंग चार्ज ऑफ दॅट टू फायंड आउट वेर द thing has gone wrong, who is gone wrong or who has committed sins of commission and omission.
पण तीच टीम इन्व्हेस्टिगेशन करता. अशी खूप गजाली आहा की दॅट पुलीस डिसिजन्स आर सस्पिशियस. ऑन दॅट पॉइंट आय पुट अ व्हेरी ट्रिकी थिंग टू पांडुरंग. आमी आउटसायडर पुलीस ऑफिसर इनसायडर पुलीस ऑफिसर म्हणटात. हांव आतां एसपी लेवलाचेर उलयलो बरें आहा. डीवायएसपी पीआय आमची गोंयकारच न्ही रे. मागीर तांकांच दोश दिवन फायदो कितें. आतां एसपी लेवलाचेर हांवें प्रश्न विचारलो. किशोराक माझा एक प्रश्न आहा. किशोराक प्रश्न. अरे आमच्या ह्या गोंयच्या ऑफिसरांक जर गोंयचे पडलेले जाल्यार म्हाका सांग आता कोस्टल बेल्टान तुज्या पेडण्या पासून काणकोण मेरेन खंयचे पीआय आसात ते कोण आयएस आयपीएस कॅडरांतले आसात किशोराक प्रश्न ते गोवा पोलीस सर्व्हिसेंतले ह्या पीआयच्या लेवलाचे ऑफिसर आहात पीएसआय आसात डीवायएसपी आसात हे ह्यांची कामां न्ही. हय एसपी कित्याक ब्लेम करया. हा आयपीएस म्हळ्यार कितें इंडियन पोलीस सर्व्हिस त्या तू म्हणटा एसपी कित्याक ब्लेम करया. करेक्ट हे बरोबर आमचे लोकल ऑफिसर आहात तो ऑफिसर तांकां गोंयचे हुस्को आसपाक जाय आशिल्लो ह्या पीआय ह्या डीवायएसपी. आय टोटली एग्री विथ पांडुरंग. प्रमोद हांवें पळयला ह्या ऑफिसरांक ज्या पद्दतीन हे पॉलिटिशियन आमचे वागयतात पळय म्हणजे ते ऑफिसर काय ते लाचार अशी परिस्थिती. तुका एक्झाम्पल सांगता. पेडण्याचो डेप्युटी कलेक्टर तेका मिनिस्टर सांगता ते खंयचे तरी गव्हर्नमेंट प्रकल्पाचे कॉम्पेन्सेशन दी तेका. तो दिता कॉम्पेन्सेशन. ते कॉम्पेन्सेशन दिता आणि तो मालक वचून हायकोर्टात केस घालता आणि केस घालतकूच हायकोर्ट ऑर्डर दिता की कॉम्पेन्सेशन इलिगली दिला. ज्यांका कॉम्पेन्सेशन दिला त्यांच्या कडल्यान सगळी रिकवरी करा. अरे मिनिस्टराच्या सांगण्या वयल्यान जर डेप्युटी कलेक्टराचो मनीस जर डिसिजन घेता पीआय खंयच्या मंत्र्यान आमदार जे पीआय कडेन उलयतात ती जर तू पद्दत पळयशील सिंगम पिक्चर सगळ्या पुलीस ऑफिसरांक व्हरून दाखयल्लें खबर आहा तुका. हय कलाकार. हय तो कित्याक दाखयलो. एकटो तरी सिंगम आहा गोंयांत. ह्या पांडुरंगान सांगला ते म्हाका मान्य आसा की ह्या गोंयच्या ऑफिसरांनी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसरांनी आयज विचार करपाची गरज आहा की आपूण ह्या पॉलिटिशियनाचे इलिगल गोष्टी आयकून इलिगल वागप की म्हाज्या ह्या मातृभुमी कडेन हांव प्रामाणीक रावप. हांव इतले टायम सारको सोंपला पण म्हाका दिसता फक्त ऑफिसरांनी न्ही ऑफिसरांनी डेफिनेटली करपाच्या कारण ऑफिसर एका जबाबदार पदांचेर आसा ते पुलीस ऑफिसर जावं किंवा सनदी अधिकारी आसूं. पूण म्हाका दिसता आमी गोंयकारांनी विचार करपाची गरज आसा. आमी टेनंट व्हेरिफिकेशन करतात काय कितें आनी कित्याक करनात. त्रास पडटा म्हणून. त्या त्रास पडटलो म्हणून जे आमी करनात ताजे परिणाम कितले भयानक जावपाक शकतात जे आमकां आज दिसपाक लागला. सो म्हाका दिसता प्रत्येकान आमी विचार करपाचो गरज आसा. हांव खूब फावटी म्हणटा की गोंया भितर जे गव्हर्नमेंट सर्वंट आसात तातले 85% तरी गोंयकारच न्ही. मागीर आमी सदांच प्रशासनाक दोश दितात तेन्ना आमी कोणाक दोश दितात. आमकांच न्ही. सो म्हाका दिसता क्रायम आनी लॉ एंड ऑर्डर ह्यो दोन गजाली अश्यो जाचे कडेन घाळपण करप म्हळ्यार आमी आमच्या फुडल्या पिळगे खातीर गोंय आमच्या तकलेंतलें गोंय दवरचें नात आनी तें उरचेंय ना. आनी ती जबाबदारी आमची आसा.